नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. थिये दनवा बिरांकुळ अपघातात जखमी जाल्ल्या दादल्याक उपचारा वेळार मरण. दोगा अल्पवयीन भुरग्यांनी ओव्हर स्पीडीन येवन दादल्याक दिल्लो स्कूटरीचो धपको. कोलवाळ पुलिशेन दोगांकूय घेतले ताब्यांत. रामा काणकोणकाराचेर जाल्ले हल्ल्या प्रकरणात आनीकूय 11 जाणांक प्रतिबंधात्मक केला अटक. आता मेरेन ह्या प्रकरणात 18 दुबावितांक केले अटक. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताची माहिती. आपल्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात गोविंदान सत्तेचो घेतलो उपभोग. लोकशाय राजवटीत बांदून दाखयलो ताज महाल. मंत्री तवडकरान गोविंदाक काडलो उजरावन. रामा काणकोणकारावयल्या खुनशी हल्ल्या फाटल्या मास्टर माइंडाक धरपाचे सोडून भाजपा गोंयकारांक दिता धमकी. आम आदमी पार्टीचो आरोप. कोणाच्या दबावाक बळी पडिनासतना रामाचेर हल्लो करपाक लावपी मास्टर माइंडाचेर मुख्यमंत्र्यान करची कारवाय. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोची मागणी. लोलया काणकोणा ट्रकान धपको दिल्ल्यान रस्त्यार बशिल्ल्या 11 गोरवांक जाग्यारूच आयले मरण. गोरवांक धपको दिवन ट्रक चालकांनी घडणूक थळावयल्यान काडलो पळ. शेनवारा फातोडची घडणूक. आता पळयात खबरो विस्तारान. शाहजहानान आपल्या राजवटीत ताज महाल बांदलो, पूण आमदार गोविंदान लोकशाय राजवटीत ताज महाल बांदून दाखयलो म्हणून सांगीत मंत्री रमेश तवडकरान निमणे गोविंदाचेर फोग काडलो. गोविंद गावडे उत्कृष्ट अभिनेतो आसा. गावडे कशा पद्धतीन अभिनय बदलता हे लोकांकूय खबर आसा. तेन्ना गोविंदाच्या उत्कृष्ट अभिनया खातीर ताका कला क्षेत्रांतलो गोमंत भूषण पुरस्कार दिवया म्हणून तवडकार सांगता. पळयात पुराय बातमी. आमदार गोविंद गावडे आणि मंत्री रमेश तवडकार हांचे मदले वयर जग जाहीर आसा. ह्या नादी जायते फावट आमदार गोविंद गावडेन नाव घेनासतना मंत्री रमेश तवडकाराचेर फोग काडिल्ल्याचे तुमी पळयला. पूण इतले आसूनय मंत्री रमेश तवडकार वोग्य आशिल्लो. शेनवारा पयलेच फावट मंत्री रमेश तवडकारान पत्रकार परिशद घेवन आमदार गोविंद गावडेक उजरावन काडलो. तशेंच 2012 ते 2017 ह्या काळान भाजपाचो भाग नाशिल्लो गोविंद गावडे म्हजे वांगडा आशिल्लो. त्या काळान आपूण मंत्री आशिल्ल्यान गोविंदान सत्तेचो पुरेपूर वापर केल्ल्याचे मंत्री रमेश तवडकार सांगता. केवळ ह्या सगळ्या ग्रुपांतलो एकमेव मनीस आसा न्ही, हा मंत्री आसा 2017 2012 ते 17 पर्यंत आसा न्ही, त्या गोडा घट्ट कासवान रावलो. लक्षात न्ही, म्हणजे ताजे सगळे म्हणजे म्हजे ऑफिस पासून ते म्हजे घर पासून ते बाकी सगळे दारां ताका ओपन आशिल्ली. लक्षात न्ही, कारण तो म्हज्या ह्या सगळ्या आंदोलनाचो एक प्रोडक्ट आशिल्लो म्हणून हांवें केन्नाच म्हणटे. आनी ह्या काळाचेर सुदीन देवळकर आसूं ती बाकीच्या सगळी म्हणजे तो पयलीं काँग्रेस कार्यकर्तो, मागीर तो इंडिपेंडंट जालो. त्यामुळे सरकाराची खंयचीच दारां ओपन नाशिल्ली. फक्त एकमेव रमेश तवडकराचें दार ताका ओपन आशिल्लें. आनी त्या खातीर त्या वेळाचेर हांवें सुदीन देवळकर आनी दिपक देवळकर हांचो रोश जावन जो आसा न्ही, हांव म्हजेर घेतलो. आनी हे सगळ्याक जगजाहीर आसा, सगळ्यांक खबर आसा. जे काणकोण मतदारसंघात ताचे परिणाम जे आसा न्ही आमी काणकोणच्या लोकांनी भोगले. गोविंद गावडेची विधानां, गोविंद गावडेचे बाकी हे सगळे जे आसा न्ही, जो काय प्रताप आसा न्ही, सबंद गोंयच्या लोकांनी पळयला. हांवें ताका हात आनी बोट सुद्दां ताका लावना केन्नाच हे करून. आनी हांवें वारंवार ताका म्हजी मंत्रीच्या काळांत जे आसा न्ही म्हजी भुमिकाय सांगली. म्हाका मंत्री जावपाचें ना, तुजें मंत्रीपद तूं सांबाळ वेवस्थीत. आणि तो हरिभाचे आतांय म्हणटा की दिल्ली पासून गल्ली पासून जे आसा न्ही हांवें म्हाका मंत्री जावपा खातीर केलें. हांवें म्हज्या मुख्यमंत्र्याक हांवें सांगलां, म्हज्या पार्टीक सांगिल्लें. हांवें अशा प्रस्तावाचेर अनेक वेळाचेर तुमकां मुद्दय स्पश्ट केलें आसा, म्हाका मंत्री जावपाचें नाशिल्लें. पूण पार्टीच्या संघटनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान रमेश तवडकार सारको मनीस भायर उरपाक जायना अशें पक्षाक दिसलें. आनी त्या नंतर म्हाका पक्षाच्या आदेशानुसार मंत्रीपद घेवचें पडलें. आनी आज म्हणजे हांवें ताजें कांयच नुकसान करनासतना तो स्वताच्या तोंडान स्वताच्या कर्मान जो आसा न्ही आज सत्तेंतल्यान भायर गेला. आदर्श युवक संघाची स्थापना 1995 वर्सा जाली. बलराम शिक्षण संस्था 2007 वर्सा सुरू केली. 2000 वर्सा सावन लोकोत्सवाची संकल्पना घेवन आपूण फुडें आयलो. गोविंदाची आणि आपली वळख 2008 वर्साची. त्या नादी गोविंद गावडे कोण हे आपल्याक खबर लेगीत नाशिल्ले.
अशें आसतनाय बलराम शिक्षण संस्था आनी लोकोत्सवाची संकल्पना आपणे सुचयल्ल्याचो दावो गोविंद गावडे कसो कितें करपाक शकता काय म्हणून तवडकार विचारता. अशीच नाका जाल्ली स्टेटमेंटां करून वाद निर्माण करपी गोविंदाक आपल्या कर्माचें फळ मेळिल्ल्याचे तवडकार फुडें सांगता. आयकात तवडकाराचें म्हणणें. आदर्श संघाची स्थापना 95 वर्सां जाली आणि थंय साकून आमी जे वेगवेगळे सामाजीक काम करत आहे. आता गोविंद गावडे म्हाका तब्बल म्हाका दिसता 2008 मेळ्ळा. तब्बल म्हाका साधारण 13 वर्सां उपरांत मेळ्ळा. म्हणजे हांवें जर 2005 96 काम सुरू केल्लें आनी तो जर म्हाका 13 वर्सां जर मेळ्ळें आसत जायत न्ही, ती 13 वर्सांनी म्हणजे हांव ताका वळखयत नासतना जर ताणें जर आपणी मळिल्ली वाटेचेर हांव जर चलता म्हणटा आसत जर जायत न्ही, जाल्यार मग तो कशा स्वरुपान तो येतालो गाय बाट मोवपाक. म्हणजे एक देवताराच्या स्वरुपान येतालो गाय न्ही, गाय एखाद्या आनी कोणाच्या स्वरुपान घेतालो गाय न्ही, फॅक्ट न्ही तो. म्हणजे तो ताजें संशोधन जें आसा न्ही की आमी ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे तेणें करचें. आता दुसरी घटना जी आसा की तो म्हणटा लोकोत्सवाची कल्पना आपल्याली. लोकोत्सव म्हणटा आपण केला, आपण शिकयला म्हाका. आता लोकोत्सव जर ताणी केलो म्हणटा आसत जाल्यार लोकोत्सव हांवें मुळात जसो 2000 सालांत सुरवात केलो. ल्हानसो लोकोत्सव सुरवाती कन्सेप्ट म्हणजे संस्कृतीचें संवर्धन करप असो एक विशय जो आसा, ल्हानसो विशय आमी तो घेवन फुडें गेले. आनी हो विशय आज त्या विशयाचे 25 वर्सां जाता. आणि गोविंद गावडे म्हाका मेळ्ळो केन्ना 2008 मेळ्ळो. म्हणजे 2000 साल ते 2008 साल पर्यंत आसा जितले लोकोत्सव जाले त्या लोकोत्सवांत गोविंद गावडे खंय आशिल्लो, अदृश्य वचून येतालो काय. ही बलराम शिक्षण संस्था 2007 सुरू जाली. आता 2007 सुरू जाली संस्था आणि तो मेळ्ळो म्हाका 2008. म्हणजे ताच्या आयडियेन जर हांवें जर ती संस्था सुरू केल्ली आसत जायत न्ही जाल्यार 1 वर्सा पयलीं तो ताजी आयडिया खंयच्यान हांवें घेतली काय. परत एकदां म्हणटा की तो असो देवतार बी जावन म्हाका ती संस्था सुरू करपाची आयडिया दितालो काय न्ही. असं जाय तें हांव गोमंतकी जनते कडेन एक पडताळून पळोवया आमी. ताका कला क्षेत्रांत जो आसा न्ही गोमंतकी भूषण बी असो पुरस्कार दिवया आमी ताका. येदें मोठें दिव्य काम करत आसा. दिल्यार बरीच म्हाका दिली जाल्यार ती ताका एक स्टेटस मेळटलो अशें दिसता. हुकुमशाही राजवटीत शहाजहानान ताजमहाल बांदिल्ल्याचे तुम्ही पळयतात, पूण लोकशाही राजवटीत लेगीत एक ताजमहाल बांधला आणि हे महान कार्य गोविंद गावडेन करून दाखयल्याचे सांगीत मंत्री रमेश तवडकारान गोविंदाक कला अकादमीच्या विशयावेल्यान चिमटो काडलो. जे आमी भारत देश स्वतंत्र जावचे पयलें जे हुकुमशाही राज्य आसतालें आनी हुकुमशाही राज्यान हांगा शहाजहान जो आसा न्ही की ताजमहाल आपल्या बायले खातीर बांदलो. आज लोकशाही राज्य आणि लोकशाही राज्याक सुद्दां जे आसा ताणें ताजमहाल बांदलो. खबरान तुका लोकशाही राज्यान सुद्दां ताजमहाल बांदलो. म्हणजे अशा तरेचें एक ग्रेट व्यक्तिमत्व अशें गोविंद गावडे म्हणल्यार कितें जावचें ना. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की अनेक जे विशय जे आसा त्या विशयांतल्यान लक्षांत येता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बेताळबाटी बसीन धपको दिल्ल्यान बशीच्या टायरा पोंदात चिड्डून 72 वर्सां पिरायेचे बायल एक आगताक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अपघातात मरण पाविल्ली बायल मडगांवच्यान तेच बसीन घरा येताली. आपले स्टॉपार देवतना ती अचकीत टायरा पोंदा मेळ्ळी. बशीचो टायर तिच्या तकले वयल्यान गेल्ल्यान तिका दुर्दैवी मरण आयलें. कुंकळे पुलिसांनी ह्या अपघाताचो पंचनामा करून संबंधीत बसीच्या ड्रायव्हराक अटक केली. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. सकाळी एक एक्सिडेंट जाल्ली हिंगा. हांव नासलोलो, हांव पंचायतीन आसलोलो, पण फोन केलो. मागीर इमिजिएटली धांवन येयलो चोवपाक येयलो. आमगे ती नागवाड्याची धाडटा पिंटो म्हूण ती बस ती मडगांव सांबाळ येयल्ली. तेगे हायल्या कोण कितें फंक्शन आहा म्हूण चिकन बिकन घेवन येयलोली एक तू बॅग आहा. आनी ती जजमिनाक देंवली. 3 जाण देंवली. ती काय चलोन एकली ती हाडून गेली फाटल्यान कितली दिसत म्हाका ती कित टायरा पंदार पडली. टायरा पंदार कितको पडली काय खबर ना. म्हळ्यार तकली मातशें स्मॅश जाली ती येयली आनी ऑन द स्पॉट मेली ती. मागीर पुलिसी आतां तेमी अरेस्ट केला. ड्रायव्हर अरेस्ट केला. सॉरी ड्रायव्हरा अरेस्ट केला आनी इन्व्हेस्टिगेशन गोईंग ऑन. कोलवा पुलिसेन पंचनामा केला. ते वर्स किती खबर? हय 72 to 74 भितर आहा ती.
गोंयांत आमचे 4 लाख जाल्यार राष्ट्रीय पावण्यार 14 कोटी वांगडी आसात तेन्ना आंदोलनां बी कितें करचे पयलीं विचार करात म्हणून ट्वीट करपी भाजपाक गोंयच्या लोकांक धमकी दिवपाची आसा काय कितें आम आदमी पार्टीन भाजपाक प्रस्न विचारला. भाजपान केल्ल्या ट्विटाच्या फाटभुंयेर आम आदमी पार्टीन शेनवारा पत्रकार परिशद घेतली. समाज वावुरपी रामा काणकोणकराचेर जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. रामाचेर जाल्ल्या खुनीशी हल्ल्याचो निशेध करपा खातीर समाज वावुरपी जागृत गोंयकार आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी आझाद मैदानाचेर एकठांय येवन ह्या हल्ल्याचो खर निशेध केल्लो. जागृत गोंयकारांच्या ह्या आंदोलना उपरांत भाजपान आपल्या सोशल मिडियाचेर एक ट्वीट केल्लें. ह्या ट्विटान भाजपान सरळ म्हणलां, आमचे गोंयांत 4 लाख फॅमिली मेंबर आसात आनी देशभरात 14 कोटी. तेन्ना फुडाराक कितेंय करतना विचार करात म्हूण ट्विटात म्हटलां. आतां भाजपा गोंयच्या लोकांक धमकी दिवपाक सोदता काय कितें असो प्रश्न आम आदमी पार्टीन केला. प्रोटेस्ट सोंपल्या उपरांत बाकीचे डायरेक्शन्स दिल्या उपरांत एक ट्वीट पळयलो आमी भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिशियल हँडलाचेर. ट्वीट म्हणटा तो पार्ट दाखयता तुका. बाकी ते म्हणटा प्रोटेस्ट करपाचो आसा जाल्यार करा, बट ते म्हणटा वी आर 4 lakh स्ट्रॉंग फॅमिली इन गोवा अँड 14 crore अक्रॉस इंडिया. थिंक ट्वाइस, एक्ट रिस्पॉन्सिबली इन फ्युचर. धमकी. भारतीय जनता पार्टी गोंयकारांक धमकी दिता. जशें क्रिमिनल्सांक दिली आनी क्रिमिनलांक काय करून घातले, तेच भारतीय जनता पार्टीचे व्हाईट कॉलर्ड ऑफिशियल ट्विटर हँडल गोंयकारांक धमकी दिता. गोंयचे पॉप्युलेशन 17 लाख लास्ट सेन्ससा प्रमाणे 2011च्या, आनी आज 25 20-22 लाख परवा मायजूय जाला आसूं शकता. सो 17 लाखूच घेवन चलया. आनी आज ते म्हणटा की आमची फॅमिली ही 4 लाख फॅमिली. तुमकां जर प्रोटेस्ट करपाचो आसा जाल्यार लक्षांत दवरा की 4 लाख फॅमिली तुमकां धमकी दिता. आतां वॉट अबाउट दॅट 13 lakh फॅमिली जे गोंयकार आसा आनी जे अख्खे 17 लाख गोंयकार आसा, तांकां जे गोंयांत घडलें ते बरें दिसलें. प्रत्येक गोंयकारा खातीर उबे आशिल्ले जे आज भिल्ले, जे आज भिल्यात, आनी तांकां तुमी धमकी दिता. तुमी आमकां धमकी दिता. 4 लाख फॅमिली आसा मागीर तुमची आनी कोटी फॅमिली आसा. येयात, आमचेय मोर्चा घेवन येयात. रामा काणकोणकराच्या हल्ल्याचो निशेध करपाचें सोडून भाजपा गोंयच्या लोकांक धमकी दिता हाचो अर्थ कितें? खरेपणी रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो तांणी निशेध करपाक जाय आशिल्लो, पूण तशें कितेंच जालें ना. पूण तशें कितेंच केलें ना. वेल्यान धमकी दितात. हें चलचें ना. गोंयांत रामराज्य सुरू आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री सांगता, पूण रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याक लागून हें रामराज्य न्ही जाल्यार गुंडाराज्य जाल्ल्याचें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार सांगता. रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याची खोलायेन चवकशी करून हल्ल्या फाटल्या मास्टर मायंडाक धरून दिवन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोंयांत खऱ्यांनीच रामराज्य आशिल्ल्याचें दाखोवन दिवचें म्हूण अमित पालेकारान मागला. बीजेपीचेच गुंडे. बीजेपीचे कोण नागरे. श्रीरामान 2003-04 पयलीं सांगिल्ले की हांव तुमकां एक उत्तर दिता म्हणून की नोव्हेंबर पर्यंत गोंयांत खंयचेच खड्डे उरचे ना. बरोबर. आज तसोच स्टेटमेंट आसा. आय बिलीव दॅट गुंडा हो जो गोंयांत आज तयार जाला हो पॉलिटिकल गुंडा आसा, आनी सगळ्यांत व्हडलो गुंडा जो आसा तो भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्सांनी आसा. सेल्फ एक्लेम गुंडा आसा मरे संकल्प. तुमकां सांगला मरे ताणें, ही सेड आय एम गुंडा. ताका पयलीं घरा बसे. कालच्या आंदोलनाचो भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान निशेध केलो. आमी जायतीं आंदोलनां केलीं. खंयच्या राजकीय पक्षाच्या कार्यालयाचेर मोर्चा व्हरूंक नाशिल्ल्याचें दामू सांगता. ह्या आंदोलना फाटलो मास्टर मायंड कोण काय म्हूण दामूय विचारता. काल तांकां भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान पावले हांगा. तांकां कोणें अधिकार दिला ऑफिसान येवपाक? हो ट्रेसपास न्ही तर. पयलीं सगळ्यांत गजाल व्हडली कशी आशिल्ली, आमी बी भारतीय जनता पार्टीचे फाटले 30 वर्सां हांवूय राजकारण पळयतां. आमी काँग्रेसीच्या ऑफिसा कडेन थंय वतात, आमी थंय आंदोलनां करतात, आमी वेगवेगळे हातून मोर्चाचे मार्फत आमी व्हडली व्हडली पुतळे जळयतात. आमी केलां, आमी खंयच ना अशें म्हणूं ना. पण अजून पासून कोणाच्या ऑफिसांनी भितर घुसपाचें केन्ना जावपूच ना न्ही. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आयज रामाक मारला, फाल्यां आमकां आनी परवां आनी कोणाक.
हे चलत रावतलें तेन्ना दर फावटी भिवपाची गरज ना म्हणून गोंयकारांक सांगपी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानूय रामाचे बाबतीत न्याय करून भिवपाची गरज ना हें आपलें उतर खरें करून दाखोवचें म्हणून कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. मांद्रेच्या पंचाचेर जाणी हल्लो केल्लो ते दुसरे दीस सुटले. आतां रामाचेर हल्लो करप्यांक तरी केस जातली काय? कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो विचारता. आयज रामाचेर हल्लो जाला, फाल्यां आमचेर आनी परवा आनी कोणाचेर जातलो. हें अशेंच चलत रावतलें. हेका खंय तरी पूर्णविराम मेळपाची गरज आसा. तेन्ना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कोणाच्या दबावाक बळी पडनासतना रामाच्या हल्ल्या फाटल्यान जो कोण आसा ताचेर कारवाय करपाची गरज आसा. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. आयकात मायकलाचें म्हणणें. See, Chief Minister has to not come down under pressure from anybody. Where all these type of issues are concerned. आणि जे कोण असले anti-social elements are continuously लोकांक harm करता ते पयशे घेवन आनी कितें घेवन. Same guys were involved in मांद्रे. हांव गेल्लो मांद्रे, फोरफ्रंटान आसलो. आमकां लागत ना थिंगा, पूण हांव कलंगूटसून मांद्रे गेलो कित्याक मांद्रेचे सोशल वर्कर, थिंगा आसले स्थानीक लोक, थिंगा आसले पंचायत मेंबर्स, सरपंच आमचे सगळे फ्रेंड ते. ताका मारलो तेन्ना हांवें सांगलेलें की हेजे फाटल्यान आनी कोणाचो हात आहा म्हणून. म्हणजे देर इज अदर पर्सन इनवॉल्ड हू हॅज गिवन इन्स्ट्रक्शन, हू हॅज पेड मनी. सो ते कितें केस ती रफा दफा जाली. आणि तेन्नाच सांगलेले, इवन सीएमाक सांगलेले की देर इज अ लार्जर एंगल टू दिस. सो रामा कटकोणकर ऑल्सो सेम पीपल आर इनवॉल्ड. सो चीफ मिनिस्टर हॅज टू इन्व्हेस्टिगेट इट थरली बिकॉज ही इज द होम मिनिस्टर आणि चीफ मिनिस्टर हॅज टू ब्रिंग इट टू लॉजिकल एंड. असले एंटी सोशल एलिमेंटाक आमी सपोर्ट करूंक उपकारत ना. एज अ इलेक्टेड representative, I being the MLA of the constituency or one of the MLA of the state of Goa, we should not support such type of anti-social elements. आणि असल्यांक there is no space in the society if you are not going to change. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काणकोणा कारवार महामार्गार लोलया वाठारांतल्या रस्त्यार मदीं न्हिदिल्ल्या गोरवांक ट्रकांनी धक्को दिल्ल्यान 11 गोरवांक जाग्यारूच मरण आयलें. घडणुके उपरांत दोनूय ट्रक धन्यांनी घडणूक थळावयल्यान पळ काडलो. शेनवारा फांतोडेर ही घडणूक घडली. ह्या भिरांकूळ अपघाताक लागून वाठारांतल्या लोकांनी भिरांत उक्तायल्या. रातच्या वेळार पुलिसांनी गस्त वाडोवची अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण काणकोणा कारवार महामार्गा वयल्या लोलया वाठारात 2 ट्रक आपापले दिकेन वेगान येताले तेन्ना रस्त्याच्या मदीं गोरवां न्हिदिल्ली. ही गोरवां ट्रक चलोवप्यांक दिसूंक नाशिल्ल्यान दोनूय ट्रकवाल्यांनी आपापल्या वाटेन आशिल्ल्या गोरवांक नेटान धपको दिवन घडणूक तळावयल्यान पळ काडलो. ह्या धपक्यात 11 गोरवांक जाग्यारूच मरण आयलें. ही घडणूक शेनवारा फांतोडेर घडली. ह्या भिरांकूळ अपघाताक लागून थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या. राती लगभग 3:30-4 हांगा रस्त्यार गोरवां घडयला आसले आनीक म्हायती मेळिल्ल्या प्रमाणे 2 गाडयो आमने सामने जाल्यो, दोनूय निश्टाच्यो गाडयो आनी त्यो गाडी टोटल 11 गोरवां उडोवन गेले. ती गोरवां न्हिदी आशिल्ली रस्त्यार, ती 11 गोरवां उडोवन गेली आनी ते आमगे हे पेट्रोल पंपार काम करता तेणें पळयलें. आज जालें कितें, म्हाजी फक्त एक हें आसा, आमी नायट पेट्रोलिंगा म्हूण पुलिशेची गाडी दवरता. हांव प्रश्न करता, नायट पेट्रोलिंग कितें करता? तुमी फक्त हायवेचेर भोंवत रावता ते एक कडेन थांबता थंय न्हिदता. आज तुमकां खबर आसा स्पेसिफीक स्पॉट आसात. हो एक स्पॉट आसा, धापटा एक स्पॉट आसा, थंय मोलेमागडे स्पॉट आसा. त्या जाग्यार तुमी येवन त्या गोरवां धांवडोवपाक तुमचे कडेन जाता कितें? सरकार जेन्ना हें तुमकां पेट्रोल दिता जाल्यार कित्याक लागून दिता गाडयांत बसून न्हिदपाक? जाल्यार हांव स्ट्रिक्ट हाचेर कारवाय करची मागता. कारण आतां आमच्या माजी सरपंचान एक पुलीस अधिकाऱ्याक फोन केलो. तो पुलीस अधिकारी म्हणपाक लागलो आज हे ज्यो नायट पेट्रोलिंग ज्यो आसता त्यो गाडी आसा त्यो आमच्या अंडर ना, त्यो DIGच्या अंडर आसा. तर DIGक हांव एक अपील करता, तुमी तांकां एटलिस्ट इन्स्ट्रक्शन दिवचें की रातीन येवन हे जे स्पॉट्स आसा त्या स्पॉटाचेर तुमी येवन जाता त्या भशेन गोरवां धांवडोवचें. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणा लोलयेच्यान सोयरू कोमरपंत. पाट्यार सेंट्रल लायब्ररी सामकार सिवेरेजी चेंबर उक्ते जावन भितरल्यान घाणयारें उदक रस्त्यार व्हांवता. ह्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून वाठारांत घाणी पडल्यात. रस्त्यावयल्यान यो वच करप्यांक नाकार हात धरून वचचें पडटा. पळयात पुराय बातमी. कोट्यांनी रुपया मोडून सिवरेजीचे काम केल्ले. ह्या कामा खातीर जायते रस्ते फोडून दवरिल्ले. रस्ते फोडून दवरिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाल्ले. लोकांक जाल्ले हाल समजूं येतात.
पूण केल्लें काम सामकें जावना जाल्यार तिडक मारची ना. पाट्या सेंट्रल लायब्ररी सामकार असोच प्रकार घडला. सिवरेजीचो चेंबर उक्तो जाल्ल्यान घाणयारे उदक रस्त्यार व्हांवतना दिश्टी पडटा. ह्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून वाठारांत घाणी पडल्यात. ताका लागून यो वच करप्यांकूय नाकार हात दवरून वचचें पडटा. ह्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून नाका जाल्लीं दुयेंसां पातळपाची शक्यताय आसा. तेन्ना सिवरेज डिपार्टमेंटान हाचेर लक्ष दिवन हो चेंबर जाता तितले बेगीन दुरुस्त करपाची मागणी लोकांनी केल्या. तुम्ही जाणत आसतली 2 महिने फाटीं आमी ह्याच एरियान मातशे फुडें थंय एक बायट घेतलेली आनी थंय ऑल्सो सारकी सुवेज सारके फ्लो जावन वास पडलेलो सगळो. पूण पावसाचे दीस आसले आनी पावसानूच थंय ते दुसरे पावसाचें उदक आनी तें उदक मेळून सगळें मॅस जाल्लें आनी तितलें कळना आसलें. आयज पळय सारकें वताचें शायनींग आसा आनी ह्या वतान पळय सारकें क्लियर कट आसा की हें पावसाचें उदक न्ही म्हणून हें क्लियर सारकें सुवेज वॉटर वीच हॅज ऑल्सो गॉट स्टॅग्नंट ओवर हियर. आनी हांगा पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता जायतेच मॉस्किटोज पळय आसतले न्ही ते डेंग्यूचे किंवा मलेरियाचे जाल्ले आसतले. ह्या एरिया पळय हो आसा आमचो पणजेचो हो जावन आसा प्रायम एरिया. प्रायम एरियान आमी आयज उबी आसा आनी हो आमचो सेंटर ऑफ द सिटी. ही जावन आसा आमची स्मार्ट सिटी ज्या सिटीक पयर फाटीं अवॉर्ड मेळ्ळा. तुमकां खबर आसतली अवॉर्ड मेळ्ळा तो. ही सिटी आमची कसली सिटी ती आमी हांगा आमच्या गव्हर्मेंटाक आपोवंक सगळ्यांक हांगा मेयराक आमच्या पणजेच्या MLA किंवा आमकां कोण लागता तितले PWDच्या MLA आपूण हांगा दाखोवंक जाय. हे पळय हांगा इतली सुवेज हांगा ओवरफ्लो जावन इतली घाण पडल्या. म्हज्यान तुमकां वास सांगूंक जायना. जेवंक सुद्दां जावचें ना दिसता म्हाका. हे लोक हांगा कसो काम करता. ह्या प्रायम एरियान हांगा आख्खे कमर्शियल एरिया हो. हांगा ऑफिसाची पळय सगळी बिल्डिंगां पळय आसा ह्या पाटो एरियान आसा आमच्या पणजेन. आनी तुमी पळोवपाक गेल्यार हांगा आयज पर्यंत कांयच करूंक ना. हे कितले दीस जाले हांगा रस्ते सारके ना. तुमी पयले आसतले पणजेन आख्खे रस्ते पेड्डार जाल्ले आसा. तालिगांवच्या रोड आख्खो काबार जाल्लो आसा. खंयच्याय येवन रस्त्यार तुमी पळया तालिगांवच्या रोडार काबार जाल्लो आसा. पणजेचे रोड काबार जाल्ले आसा. आनी हे पळय सुवेजेचे प्रॉब्लेम आसा ते हांगाच म्हणून न्हू सगळ्याक सांतिनेच चलता. पणजेन 31 जानेवारी रोडा कडेन येवन पळयात तुमी थंय सुवेजेचे प्रॉब्लेम चलता. डेली वता येवपी वचपी मनीस आनी हांगा सदांच उदक भरिल्लें आसता. तें सुद्दां सिवेज कसलें पावसानूय जाता आनी आतां गिमानूय जावपाक लागलें. आनी तें उदक सामकें घाणेरडें सिवेजाचें उदक आनी इतले वास येता न्ही वचपाक सुद्दां येना आनी वयल्यान उदक आमचें सगळें आंगार येता. त्या खातीर सरकारान कितें तरी व्हडली व्हडली इमारती करता त्या खातीर सरकारान हांगा कितें तरी करचें. कित्याक हांगा व्हडली व्हडली गव्हर्मेंटाची चडशीं ऑफिसां आसा आनी सगळे हायफाय आसा आनी मेन ऑफिसां सगळीं हांगा लोक सगळे कर्मचारी सगळे हांगा येता. सो हांगा नाका जालें येवपाक अशें दिसता की येवचेंच न्ही. सद्या हांव आसा ते पाटो हांगासर आनी ही जी एरिया आसा ती हांगासर सगळ्यो बिल्डिंग्स मागीर लोकांची वेगवेगळी ऑफिसां आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी दर दिसा आनी कितलेशेच म्हयने जाले हो जो सिवेजीचो जो प्रॉब्लम आसा तो दर दिसा हांगासर आसता. आनी ह्याच म्हणजे सिवेजीच्या उदकांतल्यान लोकांक दर दिसा ह्या रस्त्या वयल्यान वचचें पडटा. जाल्यार हांगासर रावपी लोकां कडल्यान आमकां म्हायती मेळ्ळ्या ते प्रमाणे कितलेशेच म्हयने जाले हे कामाचेर कोणीच आजून मेरेन लक्ष दिवंक ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आनी ह्याच म्हणजे घाणयाऱ्या उदकांतल्यान लोकांक यो वच करचें पडटा. फोर व्हिलरी आसतले किंवा 2 व्हिलरी आसतले ह्यो अश्योच ह्या घाणयाऱ्या उदकांतल्यान वयतात. आनी जो लोक हांगासून चलोन वयता त्या लोकांक ह्या म्हणजे घाणयाऱ्या उदकाचो जो वास आसा तो सोंसपाक जायना. ताचे खातीर सरकार हाचेर कित्याक लक्ष घालना असो प्रश्न जो आसा तो लोकांनी उपरासलेलो आसा. जाल्यार बेगिनाच बेगीन सरकारान हाचेर लक्ष घालपाक जाय आनी हे जे घाणयारे उदक जे आसा ते खंय तरी व्हांवता ते बंद करपाक जाय. ना जाल्यार लोकांक कसले डिजीज किंवा हांगासर जर आमी पळयले जाल्यार हे जे उदक तुमी पळयता ते उदक कितलेशेच म्हयने जाले हांगासर साचलेले आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी तातूंत वेगवेगळे जंतू जे आसा ते सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळटा. जाल्यार बेगिनाच बेगीन सरकारान हाचेर लक्ष घालपाक जाय आनी हे जे घाणयारे उदक हांगा व्हांवता ते बंद करपाक जाय. गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. रामा काणकोणकर हल्ल्या प्रकरणात गोंय पुलिसांनी सुमार 18 जाणांक अटक केले. बिरेस्तारा राती 6 दुबावितांक, शुक्रारा 2 आनी शेनवारा सुमार 11 जाणांक प्रतिबंधात्मक अटक केला. ह्या दुबावितांक उपजिल्लोधिकाऱ्या सामकार हजर केले. मात ह्या 11 जाणांचो रामा काणकोणकर हल्ल्या प्रकरणात लिंक नाशिल्ल्याची माहिती पुलिसांनी दिली. प्रतिबंधात्मक अटक जाल्ल्या मदीं परशुराम लामाणी, श्रीधर लामाणी, एन्थनी गॉन्साल्वीस, जोसेफ नाडार, अनिल चव्हाण, प्रसाद शर्मा, विपुल फोलकार, डेविड ओराजो, लतीफ तवाई,
सॅम्युएल सिद्धी आणि आकाश वांयगणकर हांचो आस्पाव आसा. थिये धनवा वाठारांत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत जखमी जाल्ल्या 72 वर्साच्या दादल्याक उपचारा वेळार मरण आयलें. धनवा थिये रावपी रामचंद्र शिरोडकर अशें मरण आयिल्ल्या दादल्याचें नांव जावन आसा. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण रामचंद्र सांजे वेळार चलपाक गेल्लो तेन्ना दोगा अल्पवयीन भुरग्यांनी ओव्हर स्पिडीन येवन रामचंद्र हाका स्कुटरीचो धक्को दिलो. ह्या अपघातांत रामचंद्र हाका गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका जीएमसीत व्हेल्लो, मात उपचारा वेळार ताका मरण आयलें. ह्या प्रकरणात 14 आनी 17 वर्सांच्या दोगा अल्पवयीन भुरग्यांक कोलवाळ पुलिशेन ताब्यात घेतल्या. वयता वॉकिंग वयता थंयसर तेजी गाडी हाडून मारली. लायसन्स ना काय ना काय ना. कसली गाडी? ओला आशिल्ली. खंयसान आहले आता ते? दानवा. तो मदली वॉकिंग एरिया ती. तो घरा कडेन वयतालो, हाडली तो टर्न जालो न्ही, सामकी पांयार मारली फूल स्पिडीन आनी तो सोमतो पडलो. म्हणजे तकली फुटले, नाक आमचें हें मोडलें, हात तिची शीर कातारली. मागीर ताका तो उरलो 10 मिनटां थंय उरलो. मागीर 108 घेवन गेलो. तुमकां केन्ना कळ्ळें? म्हाका फ्रेंडाच्या मोबायलार फोन मारलो, सो मागीर हांव सोमतो येयलो थंयचो. मागीर सोमतो 108 बसलो आनी हांव गेलो. ओके. कितें भुरगीं मायनर आशिल्लीं? मायनर थंय एकटो 17 वर्साचो आनी एकटो 10 वर्साचो समोर आसतलो. गाडी कोण चलयतालो? गाडी तो एकटो वायट घालून आसलो पळय तो 17 वर्साचो. 17 वर्साचो. ओके. कितें तेंची स्वताची गाडी? ना ती आनी कोणाची गाडी. ते स्वता चलोन घेवन येताली? ते घेवन येताले फूल स्पिडीन आसले दोगूय. ते खंयसरले रावपी कितें? ते बोडया टीव्हीचे ते पूण ते बेकरी फाटसून सकयल गांवान. ओके. सो तुमचो डॅडी एवरीडे भाशेन सदांच वयता वॉकिंग डेली वयता. सो बाय वॉकिंगूच वयतालो? हय वॉकिंग वयता. तो घरा येतालो. घरा येतालो. फाटल्यातल्यान मारली? फाटसून म्हणजे गाडी येता म्हणून टर्न जालो तर सामकी पांयार मारली. देगेक वयना रस्ते सायडीक. कितें भुरगे स्पिडीन आशिल्ले? फूल स्पिडीन. कितें कंट्रोल जावना म्हणटा तुमी? डायरेक्ट मारले पांयाक आखो माक आलेलो, कात गेलो. आजीलो नेलो, आजीनसून मागीर बांबोळी ट्रान्सफर केलो. बांबोळी मागीर एक्सपायर. कितें तांकां आतां कितें अरेस्ट केला भुरग्यांक? आहा ते भितून 10 AM बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है. और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर.